मोगाचेरो सगळ्यांक तुमकां हांगासर हाजीर आसलेल्या माय मोगाचो येवकार दिता. पयल्या सुवातेर आमी कालच्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा. ही स्पर्धा घडटल्यांक तियात्र अकेडमी गोवा तशें सांगता घेवन कला अकादेमी गोंय ह्या 8व्या जमनी वयलो खेळ ह्या स्पर्धेंत आमकां वांटो मेळलो. पूण आमी आनीक फावट कालचाची कला आयकता एंथनी दी आंबाजी आनी ताची सांगाती उपकार आठयता. मोगाचेरो परत एक फावट सगळ्यांक हाजीर आसलेल्यांक माय मोगाचो येवकार. आदी फुडेंच विवा कार्निवाल म्हणून एंथनी दी आंबाजी आनी ताची सांगाती सुरू करता आमची पाठ जाचें नांव आमकां बोगशितलो. सगळ्यांक आमकां दिसावन आसा चड व्हड एक खुशालकायेचो आसोन खेळो उडा मारया दीस म्हूण कार्निवालाचो वाट पळोवन रावता आशेवन रावता केन्ना दीस येतलो. शेकी आयचो दीस आयलो कार्निवालाचो. Carnival, carnival, viva carnival. Carnival, carnival, viva carnival. Carnival, carnival, viva carnival. Carnival, carnival, viva carnival. पूर्वजांनी सादो बोलल्या आमी चलता तांच्या पावलांनी. बाबोयणाचो एक बोट वाटा पळोवंक येतोच खेळाच्यो पात्यो गांवांनी. खेळाच्या मोडार आवाज आयकोतोच उमेद वाटा काळजांनी. एकामेकाचेर उदक पसकोटे मारून वेळ साऱ्या आमी. कार्निवाल, कार्निवाल, विवा कार्निवाल. Carnival, carnival, viva carnival. Carnival, carnival, viva carnival. Carnival, carnival, viva carnival. गांवचा बोगता या आमच्या पोंगडा काजान आमच्या खुशालकाय भोगता. तुमकां सगळ्यांक हांगा पळोवन काजा आमची खोशेन उडना मारता. पोंगडाच्या नांवान एंथनी अंबाजी तुमकां येवकार दिता. उमेदीन बरोवन खेळाची एक तुमकां पाट आमी दाखयता. कार्निवाल, कार्निवाल, विवा कार्निवाल. Carnival, carnival, viva carnival. Carnival, carnival, viva carnival. Carnival, carnival, viva carnival. केन्नापासून अशेंच चलतलें? कितें तें? कांयच नको जालेल्या पोरी नात. तुज्या डॅडीन आमकां अजून बोगसूंक ना. तुज्या डॅडीन खंय बोगसिल्या तर? आगो दोगूय एकाच कास्ताचे. म्हाका जाल्यार दिसता ते दोगूय एका तेंपार दोगी भाव आसले म्हणून. फकाणां करी नाका. कितली जाल्यार आमकां एक घोव आसा. तिचे सवय पूण डॅडीन बरी भाशेन वागूंक जाय आसलें न्हय. हांव फकाणां करिना. म्हज्या डॅडीन जाल्यार म्हाका बोगसूंक ना. म्हाका जाल्यार दिसता तुज्या डॅडीन तुमकां बोगसिल्लेच आसतलें म्हणून. केन्नापासून अशेंच चलतलें? जनी हांव म्हणून कितें सांगू.
जाणा हांव आमकां एक मोगाची दुव आसा म्हणून आमचो देडी जाल्यार मातूय का नावलोय ना नाका आलो आमी कितें तांच्या कुसर जियेतात आमी जोडटात आमी मोडटात तोरूय कोण जनी पळय आमी दोगांय मोगान काजार जाल्या आनी तेवूय जाल्यार आमच्या दोगांय देडेचेर आड वचून तुवें न्ही तर पयलो देखावो पयला कसो तुज्या देडीन तुका एक दोन देणे दिनासतना तुका घरांतल्या भायर धांवडायले आनी म्हाकाय तेंच हांव ह्या घरांत जियेता खरो पूण एक स्टॅच्यू जालेल्या बरी हांव ह्या घरांत जियेता म्हाका तांचे पडोन वचना कारण आमी जोडटात आमी मोडटात पूण एक जनी हांव तुमकां म्हजो मूग केन्नाच उणो जावंक दिवचो ना तुमकां दोगांयकूय आसो आतां खुशाल भोगतलो जाले ग म्हज्या बाळकांनी जनी हांव रोखडोच भितर तावलेलो तयार करून येद्दे व्हडलें जाला तूं वाडोन इल्लें तरी काम कोत्ता सगलें हांवें करून दिवंक जाय मामी कोण तर हांव तूं हांव म्हजी माय जोरी तर तुमी दोगांयनी म्हाका तुमचो दोगांयचो मोग शेअर केलेलो जाल्यार हांव कामाक वचोन आसतना घरांतूच रावपाचो आनी आमकां चणकणे घालपाचे तुजो पाय ना गो म्हजे माय तुजो पाय म्हणचे हांव हॅपी रागा डॅडी तुजे पायचे नाव घेतले म्हूण सॉरी डॅडी ना म्हजी तुवें हांव तुजे रागार न्हय तूं जावन आसा म्हजे शेंबोरांतले गुलाबांतले फूल आनी इतलेंच न्हय म्हजे तुवें हांव तुका संवसारांतली जी कितें तूं वस मागता न्हय तितलें हांव हाडून दिवंक तुका सदांच फुडें आसतलो म्हजे तुवें शेंबोरांतले तूं एकटेच मोगाचे आमचे तूं बागेंतले फूल दिवचो ना तुका मेळ्ळें तूं जावूं पडोन तुजेर तो दूर काट्या तुले तूं विचून काडलेले आमचे गुलाबाचे तूं फूल तूं आमची सोबाय वय मोगाच्या बाय काय बरे दोळे तुजे आजून पुरो लाग केल्यात ते चोडूय लाग करी नाकात फाल्यां ते माथ्यार बसतले एकटेच दूध दी म्हजी जोरी तोरा म्हजी दुयेचे लागो ना जाल्यार कोणाचे करतलो तुजे तूं एकलोच आपुरबायेचो आसलो म्हजो रीत देखीन वाडयला तुका लाग करून न्हय जाणा हांव आनी तीच रीत देख हांव म्हजे दुयेक दिवंक शकता चेडू तें कितले त्रास काडची गरज ना चेडू जाल्यार कितें जालें मनीसूच न्हय तें तुवें म्हाका सांगची गरज ना आगो हे तूं आनी ताच्या तोंडाक कित्याक लागता जोरी तर देवा ताका आनी एक दूध दिलेली जाल्यार सारको जाग्यार येवपाचो एकूच कित्याक 4-5 असलेली जाल्यार तीच रेत दीक शिकून वाडयतलो आसलो तांकां आवय 4-5 कित्याक रे आखी फुटबॉल टीम तयार करची नासली तिवूय कापसतात आसली म्हाका कळटा तुजे बेसाकूच पयल्यार आसा एक आमजेत कान कसो आमजेत कान तुजो पाय कितें तेच म्हटलं न्ही डॅडी चल बाय क्लासीत मस्ती करी नाका या बरें मामी बाय डॅडी बरी भाशेन वच मामान सांगला आयकला ते न्हू मस्तपण करशी चल बाय स्टुडंट चल जेन्ना हांव आतां कामाक येता मातसो वेळ राव न्हय मातसो वेळ राव आनी कामाक कोण वयतलो तूं अरे मातसो वेळ रावलो जाल्यार कितें तुज्या बॉसाक लाखांनी लॉस जातलो घरा लागीं तो सगळोच वेळ तूं तुजे दुवे फुडें नासता जेनी एक दीस मोगाची दूध दी आमची आनी तेवूय जाल्यार आमकां देवान आंगोणी आनी फारीक केलेली आनी हांव एकटीच बायल न्हय तर तुजी आसा गो म्हाका आनी दुसरें कितें ना म्हजे गोरक्यांनी तुजी असली सोबीत गोरकां आसतना म्हाका आनी दुसरी वस्तोरी जाय थँक्यू सदांच म्हज्या जिवितान ह्या कारांनी हीच उतरां आयकोंक आशेता हांव भिनाका सदां ती उतरां तुज्या कानार जादवतली आतां हॅपी तूं आतां तरी हांव कामाक वचों
वर्षांनी बेगीनच करा यो बेगूनच येतं बिना का चल बाय सी यू उतरा मोजी मोनांदोर झाड पाल्याचो हांव दोतोर वखदां मोजी घेई तोर बाय स्वता केन्नीतलो फातोर दुसऱ्या दोतोराक हांव जायना सोर म्हाका पडोवन तांकां सुंटा जोर म्हजी वखदां दिवप एकदम कोर तिंगे तोगोच कितलीं भुरगीं कोर कितलीं चेडवां वखदां व्हरोंक येता तीं वखदां घेतोच रोकडीच बोरीं जाता वखदां घेवन घरा लागीं आपयता बरीं जातकूच घडोवन किस मोजे घेता उतरां मोजी मोनान दोर झाड पाल्याचो हांव दोतोर वखदां मोजी घेई तोर बाय स्वता केन्नीतलो फातोर आयुर्वेदीक दोतोर सातान म्हळ्यार आखो गांवचो लोक वळखत म्हाका एक्चुअली हांव दोतोर पयलीं नाहलोलो मुगेलो पाय एम्पायर आहलोलो येतो फिल्डाचेर घातालो पाय मेलो आनी त्याच फाटल्यान हो लो पिड्या जाता म्हूण हांव गान भोंवूंक लागलो गान भोंवता भोंवता लोक म्हाका दोतोर दोतोर म्हणूंक लागली खंयची झाड पाले अगदी दिन 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 लोकां थोड्या जाणां बरें कोतालो पूण चड जाणां मातशें माल पडली माल पडटी न्ही ती म्हाका मार देखूंक गायला हांवें पूण मुगे होप सोडोना हांवें आयुर्वेदीक पण मुगे चालू दवरला कितें जावं हें चालू आहा सांगपा म्हळ्यार स्पेशलिस्ट हांव हातरांचो दोतोर कांय न्ही म्हाका लोकांगे हातोर काडपाक केसो हातोर काडे कोणागे चिरी म्हणाका कोणागे रोबल म्हणाका कोणागे पासणी म्हणाका कांय न्ही काडे हाटी एक पेड निसान आख्खी फामिली येयलोली 8 जाण लोक फामिलीचो 8 जाणां हातोर जालोले हांवें उगत केलें ना सगळ्या 8 जाणांगे हातोर काडले रिक्षा बोली आनी तांकांय रिक्षा बोन सोमती पेडणी धाडली आयज सकाळीं फोन येयलो म्हाका हय दोतोर तुवें हातोर धाडले ते एकदम बऱ्या पड हूंय तिणें बुनियाद मारली हूंय एका बोंगल्या ते बुनियादी गायले हूंय थंय कितू बऱ्या पडटा ते लोकां हातोर जाल्या तूं कांय नाजो पेशंट ओ दोतोर केसा आवा रे बाबा बरो तूं केसो हा बरो तूं खबर ना मरे दोतोर येयलो हांव सकाळीं तूं येयलो हय तूं नासलोलो तेका लागून तुगे देरा ताळ लावन गेलोलो ताळ लायन गेलो तो तूं हय अरे ताळ लावपाक कितें म्हयन्या मिसा सांगयलो वर्सा मिसा सांगयलो हांव येयलो म्हूण कळपा तुका आ तेश को ताळ लायताय हय पेशंट ताळ लायन गेलो जालें मुझे 5 ताळ्या 5 गिरायक गेले दिसतो म्हाका हय कांय भिरांत ना ताळ लायलो लायता आसतना एक बरो व्हडलो हांव बी हान लायचो मरे तुमी तो कित्याक हा तुमच्या एक उदो तापोवपा पळय बऱ्या पडटो आसलो न्ही म्हाका लायता आसलो तुगे ती देरा हाची मरे बारीक आसली तेका लावूं ना आ ओके ओके कितें आयलो कितें जालें तुका दोतोर सांग? बरो ना मरे हांव हय कितें जाता जाण मरे दोतोर हय हांव समज देपरा 4-5 प्लेट जेयलो न्हू वय 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 मागीर मरे म्हाका रुची आसना कांय खावपा दिसना 4-5 प्लेट दिल्या जेयल्या देखून तुका रुची ना ओय हय कास्ता मरे कळपाक दोतोर दोनिया कित केल्या बरें हे आवटी हाय ते सगळे म्हाका मेळटा काय मग पेशंट हय कांय ना जो 4 प्लेट जेयल्या तूं एक काम कर कितें फार्मासी वच मरे ओय वय फार्मासी वच आनी त्यो गुडी घे खुंयच्यो बजरंगी बाईजान म्हणट्यो ते पिक्चरान हांव ना रे वय रे आजकाल पिक्चरा नांवाचेर हिट जाताय रे गुडी देखून तेजेर चलताय ओके 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 आ मागीर तशें ताका लागून चलप न्ही त्यो हय हय आनी एक प्रॉब्लेम आसलो रे दोतोर कितें जाला आज समज म्हाका लँडलायनीचेर फोन येयलो न्हू वय वय तो मनीस उलयत तो म्हाका आयको येता पूण तो म्हाका दिसती पडना मरे दोतोर आसता मरे गेले न्हू हे आवटी हाय ते आमकां सांबाळ्ळे मरे बाळ हांव मेळट काय म्हूण दोतोर ताकाय कळ काय म्हूण हांव आवटो म्हूण कितें जावं हय तूं भिनाका हय, सांग. एक काम कर कितें तुका आयक येता हय, दिश्टीपणा दिश्टीपणा. हय फार्मासी वच मरे हय. आनी तांकां आनी गुडी घे खुंयच्यो ह्यो आमगे कुछ होता हे त्यो घे हे पिक्चरान हांव ना रे वय रे पिक्चरा नांवाचें तो तातूंत चलना लक्ष साबांव हय. लक्ष सांडेर लक्ष बानयना आ, हे तेच तिचेर तेच हप्ताय चलताय, हय, हय ओके, ताका लागून घेवप त्यो कळ्ळें तुका हय अशें सगळें बरें जातलें ओके 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 आनी समज तूं जायना न्हू हय. हय बरें जायना बरें जायना जाल्यार त्यो गुडी घे खुंयच्यो काल हो ना हो म्हणट्यो म्हणचे हांवें वयर वचपाचें हय तें तुगेलें न्हू प्रॉब्लेम तें म्हाका लागना हय हय जाण मरे दोतोर हय हय सांग तूं हेची न्हू पयलीं मरे हांव आनी एकले दोतोरा बगलेन गेल्लो हय थिंग कितें जालें तो दोतोर मरे सारको आवटो मरे आवट कित्याक चल तो म्हाका सांगो लागलो मरे हय युरीन आनी स्टूल घेवन यो म्हूण मागीर मागीर हांव घराकय गेलो मरे आनी आमगे तें मदरा स्टूल आहलो चोय हांव बसत तें हय 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 तें घेवन गेलो हय दोतोराक वचील रे मुगे स्टूल मोड उडयलो मरे जमनी मानू
अरे अरे दोतोरान कितें हाडून लायलो तुका ते युरीन आनी स्टूल कितें घेवन यो म्हणपा लागलो रे मागीर तें इश्टूल वयलें टीव्ही टीव्ही चोयतून बसतात ते आवट्या तें वताय आनी खुंयचे जमनीक मारचें सारकें मार तेणें इश्टूल म्हणटा तें न्हू आनी खुंयचे इश्टूल म्हणटा म्हणजे वयल्या वयत ते वयल्यान कावड वयता खंयचें वयल्यान इश्टूल इश्टूल म्हणटा? वयता हय, आसा, इश्टूल तो म्हणटा तें न्हू इश्टूल म्हणटा तुका हांव दाखयता इश्टूल दाखय, चोय दाखय, ओके, हो ओके. तांबी यो हय. आतां तांबी जबरो नाही बॉटली घेवन जावं थंय आ, कळ्ळें तुका टेंग 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 आ, कळे 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 हा ते हांव- तें व्हरोन जाय आसलोलें हांव मोजरा मुसो मरे सांग कोण आहा तुमकां कितें तें दोतोर हय. दोतोर तूं सकाळी फ्री आहा फाल्यां सकाळी मिसा वचून येता कित्याक लागून सकाळी मागीर पावता तो सकाळी ओ शुअर शुअर मरे आमगे मातशें घराक यो मरे कित्याक ते म्हगे स्टूल दवरपा बस बस वच दोनिया हे सगळे कितें दोनिया सगळेच फाटीर आमचेरूच कित्याक सगळे दूख दोनिया एक्सिडेंट जावन म्हजो गोरकार सोंपलो दुसरे वाटेन आमचो सासूबाई तो आमकां मात पासून लेखिना कित्याक दोनिया अशें दुवेक तुवें धाकटी आसतना एक बापूय उणो केलो आगो दोनिया. देवा लागीं कितें मागताय देवा लागीं मागून कसलोच फायदो ना तू काजार जावन आयलेल्यार पयले म्हजे बायलेक खावन उडयली आनी आतां 5 वर्सांनी म्हज्या पुताक खालो कोण वती मुगो तूं आमच्या ह्या घरान आयज हांव निचोवूच करून आयला तुमकां घरांतली भायर घालतलो म्हणल्यार भायर घालतलो म्हणून नाका डॅडी अशें करी नाका डॅडी तुमी खंय वेचली डॅडी आमकां आनी कोण आसा डॅडी अशें करी नाका डॅडी म्हाका तुमचें कांयच आयकोंक नाका हांव भितर वचोन येता म्हणल्यार तुमी म्हज्या दोळ्या मुखार नाकात काजाराचो साखर आमी सोडलो बरो तुजो मोग हांवें केलो कित्याक आमच्या काळजा घातलो गावो सदांच तुजो मोग पळून आशेन रावो तुजेरूच म्हजो आसलो विस्वास चिंतूंक ना तूं करीत म्हणून गाय कित्याक आमच्या काळजा घातलो गावो पालवलो आमच्या उजवाडाचो दिवो गोरकार म्हजो सोबून वचून लोटोन आयले म्हजेर दूख सदांच हांव चिंतून आसली घरांत आसतले म्हूण चूक घरांतली म्हाका भायर घालतात नासतना म्हजी कसली चूक दुसऱ्याच्या घरांत सर्वीस करून मातेली पोटाची भूक दुसऱ्याच्या घरांत सर्वीस करून मातेली पोटाची भूक तुमी अजूनय वचोंक ना तुमकां सांगलें सोजमो ना म्हज्या घरांतली भायर सरून वचत म्हणून डॅडी हांव तुजें पांय हांव तुका सांगता तुमी म्हज्या घरांतली भायर सरून वचत म्हणून ग्रँडपा आमकां भायर घाली नाका ग्रँडपा म्हाका तुमचें कांयच आयकोंक नाका तुमी घरांतली भायर सरून वतात म्हळ्यार भायर सरून वतात बाय ग्रँडपा तर आमी ह्या घरांत रावलेली नाका जाल्यार चल बाय आमी या मामी आमी खंयसर वेतेली बाय खंयसर पावता थंयसर या चल चल आमी या दवदिरी खंयची गेली ती पोनवतूच गेली घरांतली आतां हांव म्हजें उरलेलें जिवीत सुखान सारतलो जिवीत मुझ्याचे एक सोपन तेंदा बोडले आपोन तुका सोदांच पळयता रावोन पण कासा तुज्या आसता शापोन चिंतनासना उदरूस जालें गडोन इतल्याच बेगीन कोण गेले मोडून चिंतलेली चिंतना स्वप्नां जावन गेली उडोन तूं ना जावन रस्त्यार आसात पडोन तूं सोयरो दवरूच दिसाचो हांगा कोणूच न्हय कोणाचो आपूण आपलो दिवसो मेस्ताचो कोणूच नको
मनशाचे एक सोपन हे म्हणटा व्हडलें आपूण तुका सदांच पळयता व्हडलेंपण काजा तुज्या आसता शापून मामी ग्रॅंडपन अशें कित्याक करूंक जाय आसलें डॅडी कितें आमी मारला ना बाय पूण ताका सोजमायतलो कोण सोजमायतलो असलो तो तर आमकां सोडून गेलो आतां मम्मी आमी खंय वेतात बाय खंयसर पावता थंयसर या तोच देव आमकां रावतलो आनी तोच देव आमकां वाट दाखयतलो साणय बाय तुज्या डॅडीचें व्हडलें सपन आसलें तुका बरें शिकोवन एक व्हड मनीस करून पूण बाय आमची सगळीं चिंतलेली चिंतना निर्फळ जाली बाय तू कांयच पियेनाका मामी ती तुजी तूं आसा न्हय एक दिसा खूब शिकोन व्हडल्या मनशांक दाखयतली बाय तूं व्हडलें मनीस जाता तें पळोवन हें तुजे मामीक देवान दवरल्यार पुरो बाय तुज्या डॅडीक तर नशिबूच ना जालें बाय तुज्या पोटाक भूक लागल्या आसतली न्हू धर बाय ती केक खा नाका मामी म्हजें पोट भरलें आसा तूं खा बाय पोट मारी नाका म्हाका खबर आसा तुज्या पोटाक भूक लागल्या म्हणून धर खा नाका मम्मी म्हजें पोट भरलें आसा तूं खा बाय खा न्हय बेगीनूच व्हडलें जावंक जाय बाय तू खा बेगीनूच वाडून व्हडलें जावंक जाय बाय तूं कित्याक मस्को लायता मामी केक खायला जाल्यार कोण बेगीन व्हडलो जाता खंय बाय आनी कोण आसा म्हजो मस्को लावंक आसलेलो तो तर आमकां सोडून गेलो न्हय आतां तूच आसा हांव आसा न्हय म्हाका जाय इतलो मस्को लाय ना तूं शेव लाय ना जाल्यार बटर पासून लायला जाता बाय तुवें म्हाका खावयता खावयता सगळीच केक खावयली बाय आसून दी मामी बाय हांव तुका आनी कितें घेवन दिता आतां तर म्हजें पोट सारकेंच भरलें नाका मामी म्हाका कांयच नाका तुजें पोट भरलें आसा न्हय बाय म्हज्या जिवाक सारकेंच बरें दिसना गो बाय ती फार्मासी आसा न्हय थंयसान हांव म्हजी वखदां घेवन येता तूं एक काम कर तूं हांगाच उबें राव हांव रोखडीच येता आनीक बाय कोणें खंय सापयल्यार पासून खंयच वचनाका मामी रोखडीच येतली हांगाच राव हांव रोखडीच येता ओ बाय कशें आहा हा बरें अंकल तूं कसो आसा हांव एकदम बरो आहा तूं एकलें कितें कोत गोंयगा कांयच कळना अंकल होय. म्हजी मामीक रावता मामी हूंय गेल तुगेली ती फॉर्मासीन थंय वखदां हाडूंक गेला आनी तूं केकल्याकूच दवरली हिंगा आगो आजकाल कितू भुरग्यांक किडनॅप कोताय मुगो आनी तूं केक रा म्हाका वडकीचें लागता म्हाका वडकील तें दोतोर सातान ना वडकील ना तें आनी हूंय तूं ते सालोजिना गेन नात न्हू बाय वय अंकल हा ओय आतां कोण म्हाका बाजरां सांगिल मुगो तुका आनी तुगे मामी हूंय घरा तूं भायर गायलें सारकें खबर वय अंकल हा आलसो बरें मातशें पूण अकल ना मरे तेका हा खुशयास मुट्टें ना सारकें मनीस केसा गो सारको थर्ड क्लास येद्या भुरग्यां आवय भायर घाता तेंक तेगे पुता हायला हा आवय खायलें हें कितें हायल हायल म्हूण भायर घाता हा बाय हांव हिंगा रावता तुगे मामी येवपासून फार्मासी गेला तुका आनी कोण उबा नोयल जाल्यार हा आगो बाय तूं आनी कितें गो हिंगा एकल्याकूच दोत आनी तूं वयता फार्मासी वयता आनी सातान त्या वॉटांतल्यान ताका कशी ओडीत व्हरो हांव हांगाच फार्मासीन गेल्ली रे म्हज्या जिवाक बरें नासलें वखदांच घेवंक ना 3 दीस जाले जो आ बदना कितें जालें तो तुका तें हांव तुका उपरांत सांगता आतां वेळ जाता आमी वेता खंय वयताय बाय तुमी हा खंय वयताय गो आमी वेतेली हय खंय पावता थंयसर आमी वेता पावत तुयसर वेता आगो तूं घराक वसा पडोन येयल मू तुका घरांत उरलें घरांत थिंग घेयनाय तुगे हामील हाती आनी ह्या जोड्यानूय तुका घरा भायर घायला कित्याक तुवें हूंय घोवा हायला तुवें हूंय तेगे बायले हायल्या हा हें कितें सगलें तूं आनी कांय काम हें कोनाका हूंय हूंय वचनाका सारकें डायरेक्ट मुगे घराक यो सातान होय, आमगे थिंग यो. जाला होय. तुमगेर आपयता तो लोक कितें म्हणटलो आनी लोक आनी कितें म्हणटा गो बाय लोकांचे तोंडां तीं लोक बरो उलोवपा आहा ते पॅच पॅच करून उलयतलो मातशें तोंडांतलो बंद जातलो हितू आनी दवरपा कितें हा
एक 20 जालो कशें आसता 20% कितें म्हणीत हां 80% आहा तो म्हजो थंय आसतलो कितें ती जाणा हांव 7 म्हळ्यार कितें तो हां हे दोतोरा सगलो लोक कोण जाणा तूं आनी येते नाका तूं थिंगार आमगे क्लिनीक आहा थिंगा मागीर पेशंट येता तांकां मातशें कितें बरयल्या पुरो बसून कळ्ळें यो सद्या यो तूं आमगे राव त्या वय हांव मातशें तूं घराको सोटा आनी हांव त्या सालोजीन मातशें देख शिकयन येता चल 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 या ओ सालोजीन बिशो हुंया वानी सोड्या आपस कोण रे तो सालोजीन अरे अडकोता हा सातान ओ सांग सातान कितें जालें कितें जालें मग तुका मुको जाता अरे आको गांवचो लोक तुझ तोंडार मात मरे तोंडार मात तू मुनीस केसो रे सारको हा मातशें पू काडी हा रे तुका हा दोळ्या मुट्टी हा रे अरे तुगेल्या बायले तेणी हायल्या ते चेडवान हायल्या हा होय तुगे चेड्या तेणी हायला ते कितें वागू हापाकू हा तेंचे बोगलांट घातलो कितें दिसा रे तुका पण इच्छा तो कोण तुका अरे तू म्हज्या घरान येवन म्हाका शापोता सांगताय हय हा म्हजें घर म्हाका जाय तांकां भायर घालतलो जाय तांकां भितर घेतलो जाय- विचारूंक तू कोण रे म्हाका हा कोण मुको सांगता कोण काय म्हणून तू कोण रे सांग बाबू. म्हजें नांव सालुदीन म्हजें नांव आणि मुगे नाव सातान मुगे नाव आज गेला सापत सांग आमकां का बागोतो ग्रेस कायेक लागोन मोजे रेस्पेद मान आसा ह्या गांवान दुडवांनी कोणाकूय विकतो घेवंक येता मोज्यान ह्या संवसारान दुडवाची आस तुज्या मोनान घातली जाय खंयच्या देंवचारान असल्या दुडवाचे आशेच्याक मनशाक मारूंक जाय मिठाच्या फारान ओकमान तूं म्हाका कोत्ताय जावन म्हजो नोकर तुज्या वसल्या गरीब मनशाक खबर ना म्हज्या दुडवाचो पावर कितलोय दुयलो जाल्यार पासून चिकलान वेता तो दुकोर मोतोच एकूच माती या तुज्या गोठ मोतीन दोर तें तुवें म्हाका सांगची गरज ना रे अरे तू हाल तू कितें जाल जाल्यार तुका सांगात नाका रे सांगात नाका हा म्हाका कोणाची आदाराची गरज ना आदाराची गरज- म्हज्या लागीं दुडू आसा दुडू अरे बाबा चोडूय उड नाक रे दुडू हा म्हणून तुका हांव एक स्टोरी सांगता जाण मरे बाबा एक गांव मरे एक व्हडलो मनीस आहलोलो दुडवाकार मनीस आहलोलो गांवच्या लोकांक सगळ्या बरो आहलोलो तांकां डोनेशन दितालो तेगे घरा कोणें कितुली पायणेल आहलोली आल्तार आहलोले कितू सांताचे आमगेले स्टॅच्यू आहलोले तो मरे केन्ना घरा रोजार कोन्न आहलोलो इतू आसोन देखून पूण भायर तेका कोपेल आनून खुरीस मेळो तूं थिंग वाती लायतालो आनी थिंग रोजार कोतालो तो कित्याक रोजार कोता तो सांग म्हाका कित्याक रोजार कोत्तालो कित्याक तो दाखोवपा आपूण देव भोगतमू आपूण रोजार कोतमू देवा रोजार कोतमू हय हय ते भाशेन तुगे गोत तूं घरा आहा त्या देवा इसरोला म्हूण तुगे मनशां इसरोला फकत बायल्लो का बरें कोता पूण तूं जाण जाव तूं केन्ना बरें भोगपाना तुका हांव येसोलें शिराप घाता दोनी बोट मारून शिराप घाता तुका तूं हार जायन दोतलो एश कोन हार जायन इतलें न्हू तुज्या पोटां गॅस जायन तुजें पोट फुलतलें इतलें न्हू तूं तोंडी जायन तुगे पोलूम हुलतली अरे दौदिर्या हो. तू म्हज्या गांवान म्हाका शिराप घालताय तुका शिराप म्हजे घातलो शिराप तुका चड लागतले दौदिर्या वय तुगे शिराप तुका शिराप घालून जात रे म्हाका वय. शिराप घालून जाता अरे तू रस्त्यार वेताना वय, वय, घाल, तू घाल. रस्त्यार वेताना एटल्याका पोंदा पडोनूच मरतलो हा, तू त्या बारान बसून सोरो पिताना वय, वय. तुका कोंज येसून थंयच मरतलो तू दौदिर्या जालें शिराप घालून जालें केन्ना जाण जाय शिराप अड्याचे घेयना काय अड्याचे गेल्यार लागताय जाती तूं हाट कराय हुंच्या हाडोताय नान जाताय ती शिराप तेका गेली पत्नी होय तूं जाण जाव मुन्नी हा कावड्याच्या शिराप घराक वाशी लागना मार, म्हणून वाशी मार म्हज्या तूं कावडो न्हू तूं गीत वाशी मार. बाय म्हज्या जिवाक सारकेंच बरें दिसना गो बाय अंकल खंय गेला मम्मी वखदे जाता मम्मी बाय सगळोच काळोख कसो येता गो बाय सातान म्हज्या जिवाक सारकेंच बरें दिसना रे मातशें दोतोराक आपय
बाय हिंग बसू मातशें बेगीन दोतोर आनी आपोवन फायद ना एक म्हणून निमाण एम्बुलन्स आनी वयल्या बऱ्या पडटलें बरें पेरिगात तिगे दुयेंस हय आं हॅलो 102 हय मातशें हिंग येवपा जाय आसलो मरे काल्या कडेन मगे हय हय बंद ना आमगे बाय मातशें बंद ना कितें बाजपुरी हाताय तुमक बाजपुरी हावपा दवरल्या तिका हांव हिंग पेशंट बंद ना बाजपुरी हाताय सुआ थंयचे हय हायन जाली नंतर येता आसतना कुर्मा आनी 3 पुरी म्हाकाड हय हांव राव थिंगा आं ओके बरें यो बेगीन यो हें बंद ना हिंगा हय रुजार ओ रुजार मातशें काम करूं बाबा 108 आहा पयल्या कॉल तुका एक मातशें भायर घे मरे आनी मातशें गेटी भायल्यान राव आं हांव त्या म्हणसर कितें पयशे कितें आल्या घेवन येता कळ्ळें ओके बाय तूं मातशें तेज बारा वच तूं बायक घेवन हांव रोकडो घेवन येता भितर पयशे कितें आल्या तें घेवन येता बाय हिंगा राव रोकडो भितर पयशे सांग पयशे घेवन येता आं हॅलो हॅलो सतान हो दुका खबर दुकान कितें जालें अरे तें भायर पड मरे जोल्ला को हाडलोलें अरे ना रे फोकाण को नाक रे ना तूं कितें सांगता भायर पड मग कितें भायर पडलें तें मेलें आं हें बाय पयलो तें हय कितें सांग खरें खबर हय रे हय तोंडांतलें रगत बी व्हांवतालें रगत हांवतालें हय कॅन्सर जालो रे ब्लड कॅन्सर बरें ओके दोतोर. ओके 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 बरें 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 बायको तुगे मुगो मामी हॉस्पिटलां घेवन वयता आसतना मेली बाय बरें नासलोली मामी दुयेंस जालो तुगेले ब्लड कॅन्सर सांगलो तिणें म्हाका वखद सारकी घेयन आहलो ती असले दुयेंस आसले जाल्यार मम्मी म्हाका लिपयताली कित्याक कितले पावटी हांव ताका विचारताली पूण ती म्हाका केन्ना सांगूं नासली आपले दुयेंस तिणें म्हाका लिपयले बाय हांव मुग कितू पाटी चाल तिका केन्ना सांगना आहलोली तुजे चिंताली म्हाका पयलीं मागीर सांगलो तेणी पूण निमाण कोणें कितें जालें बाय बाय आमी तो रोकडो तो बीन तांकां राव जिवीत मोजे जाला एका पतंगा पोरी मामी मोजी कितली या पुरबाय बुची कोरी सदांच म्हाका गुडघेन तुज्या म्हाका दोरी आतां कोणूच म्हाका ना जितून रोता दुखाच्यो जोरी येनाका दास्ती करनाका आमच्या रूपान येतेली उठा बसताना तोलाक खेळताना तुझ्या बाराबोत चवतेली तू खाता पिताना तू जेवता न्हिदताना तुझ्या सांगतान रावतेली बाय रोणाक बाय रोणाका चल आमी बोले या बाय चल या बाय यो
चोय दोतरान सांगिला तो आमगे हातारान तो राहा चोय होय म्युझिकल शो करपा जाय हुंय तो कोण गरीबा बिबी तो मरे आधार कोत रे म्युझिकल शो होय म्युझिकल शो कोत तेंगा आधार अच्छा येलो दोतर यो म्हणजे तुमगे विचारो बरं मग पेशंट असताय रे हो ते सांगलो ते काय त्या घराको पेशंट नाही मग घरान मोत आता ओके 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 कोरिया मरे कितें म्युझिकल शो चोय आज मरे practice. गरीब आदरा कळ तुका होय, तेच. बरें कोराय बरें जाय दी कळ तुका बरी कातर म्हणाय हे तुमगे म्युझिकल शो बरो सांग पडपा किती कोपा हा पडिया म्हणाय बरी कातर म्हणाय ब्लास्ट करूया ओय ब्लास्ट कर ना कितें कर पूण कातर बर जावपा जाय तुमगे सगळी न्यू हा मोळो मोडपा वय रे तू ते सांग नाका वय रे तू पयली मुडी बरें हाल्या दोतलो पयले सांगता दोरा होय. बरे आमगेले वय रे स्टार्ट कोता वय कोण लूसी चिक्की हाताले 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 लूसी चिक्की हाताले ताजे मेमरे आवताले कार्मेलीन ताका चोयताले 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 कार्मेलीन ताका चोयताले ताजे मेमरे हाताले नाका वस वस बरें आमार ते. तू बुरशेलो इतू म्युझिकल शो खातरा वस सांगिला नाका वस बुरशालो म्युझिकल शो जाता बुरशी मरे हाय ती घेना ताई केसो मुली साडा असो बुरसो मा खबर ना चेक तो पुन हाव तू मरे माल सुआ ती केसो आले रे आता मुटा तू मुट आता मुटा बरो जाय ना बरे बरे बायल मोजी गारा नाव एकलो निच्चो ना बायल मोजी गारा नाव एकलो निच्चो ना पाय मोजो गारा नाव एकलो निच्चो ना पाय मोजो गारा नाव एकलो निच्चो ना वस नाका पाय बरो ना कोण माय निचो ना कोण पाय घरा ना बायल ना एसको चालू असतो रे भाव जातलो भयण जातली ते घेन कातार काबा जापन तू नीत ना नियो तो पाव नाका आम कित्या सांगता हा ओके असं कातार घेनेले ओके केसो खातर घेना इसको जातो मरे तू म्युझिकल आके शो तेंका हुई सांगू जाय हा मग बरे मोठाय दिसले मोर मुडा चोय रे पहिले चोय रे काय बर भुरगे हाय जाले उतोडे बी काय बर चोडू हाय हय, ते शे. बेताल बाजी चढा हात काय बर मुडाय जाणटू तो आमोटा हय वाय सबलो ना हा लो ना गे होय सोके के ओके हय ओके जऱ्या वाह बरं हा वॉइस बरा कुड्डो पासून तू जालोय जाल्यार हांव तुका सोडची ना बेरो पासून तू जालोय जाल्यार हांव तुका सोडची ना मोनो पासून तू जालोय जाल्यार हांव तुका सोडची ना तोटो पासून तू जालोय जाल्यार हांव तुका सोडची ना आणि एक लाईन तू ये मुटलीच जाल्यार जोत्या तोडार मारल्या शिवाय रावचो ना बरना वयसू हाल सुवादा पयल कॉमेस कोत्ता बरें दिसोल म्हाका लोना गे म्हूण दिसलो ऊ केला न्ही मागीर रे फू हुंय हा लोना अरे पयलीं लोना ते शिकोता पयलीं ऊ कोता मागीर फू कोता तुवें केदो लोना चोयला फू केल तें रेडियाचे आयलोले बाबा लोना कॅपॅसिटी हुंयच्या कातोरीस आहा ते एकली सोडत कातर मुट मरे हय, हा? सारकें, हे सारकें. आमगे कातोरीस तोडे आहाय ते दोन कातर म्हणल्यार जीप भायर काडाय रेड्या भाशेन ना बरना कातार बरना कितें कातार कोताय बन तुगेले ओके 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 आहा तुगे वॉयस बरो आहा हय. कातार बना तुका हा मरे ओय मुगे म्हणून न्यू न्यू आहा ते मोड्या आ मुट रे तू बी नाका ओके ओके चल. ओके ओके चल. पेटी 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 हे न्यू कातार? पेटी 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 आपल्या सांगातात गोरी मोगान म्हाका गोरी मोगा गोरी कित्याक म्हूण सोडून गेल्यात म्हाका हांव एकलीच तूं तुमची
संवसारान तुका उणें करूंक नाकाय मोग आमचो सदांच आसतलो तुजे ताय देवा लागीं मागतेली गोट आसल्यार पुरो हातपाय कित्याक तूं आमचें आपुरबायेचें बाय आपुरबायेचें बाय आगो बाय तू इंकीत कोता हांव सगळ्या सोदून वचो इंक पावल मुगो निमाण कोणे आ कितें जालें गो बाय आज एक म्हयनो जालो तुगे मामी ना मामी मेल्या आ हांव कितू तेंपाचो पोसतो बाय तुका दोनया हें सगळें कितें दोनया म्हजो जीव मुको सांबाळूं जायना केन्ना म्हाका तुली भिरांत दिसता हांव कामां वयता हे घराको एकलो दवरता ताका लागून धांवन तेच बोले हेच पोटा ते चोवपा घराको कित कोत काय कितें भिरांत दिसता कोणें व्हरत मी हुंयच्यान वचत बी म्हणून बाय तुका बोर्डिंगा आश्रमा घाल्या रावतो बाय रावपा ना खुंयच्या बोलये रावतले अरे बाबा केशें हाय आमी आसात बरी आनीक हे कोण हे आमच्या सालोजीना घेनात रे बाबा ते घरांत भायर घालून तुगे मामी ब्लड कॅन्सर जायन मेलो डॅडी एक्सिडेंट जायन मेलो हय ताका सांगात कोण ना हांव चोयता रे बाबा मुको तेका सांबाळ करूंक जायना कितू तेंपाचो सांबाळटो तेका हांव सारकें जाणा तुजें पूण तुवें तुजें लागी जाता तितलें केलें जात ते भाशेन कोता हूंय बोटिंगां तुवें वच म्हळ्यार वचो सोदना अशें आसा बोटिंगां घालूं कोता बाब तेका ना आश्रम कितें करया रे ताका आमी कसो घेवया 8 वर्सां जालीं आमगेरूय भुरगें ना तुजी कशी जाल्यार म्हज्या नानी ना म्हणूंक जाता सातानाक सातान कितें विचारूंक जाय आसलें विचार बाबा, तुका वायट दिसचें ना न्हू ना ना विचार सातान विचार कित्याक आतां आमच्या काजार एकवटाक 8 वर्सां जालीं सातान हय आनी आमकांय भुरगें ना हय. तुजी कसली झाड करना जाल्यार बायक आमी व्हरो बाबा आमी ताका म्हाक सगळो कांय ना, मोग दितली म्हाक कांय ना तूं व्हर म्हणपा सांगपा तेको इच्छाता बाय ती तूं व्हरो कोताय तूं वयत बाय तेंगे थिंगा अंकल ओ म्हाका तेमगे धाडटाय हय म्हाका बरी कोत्तेली मरे म्हाका मातशी मामी बरी मूग दितेली न्हू बाय मामी हाटल्या तुका एक म्हयनो हांवें मोग दिला ताका लागून मुको आनी जायना बाय चोवपा तुका बाय सांग तुका चोय आयक हांव तुका डेली येतलो सदां येतो तेंगे थिंगा पण तुका मोग दिना जाल्यार तूं म्हाका सांग बायले येता आसता एक पीड घेवन येतलो पीड घेवन हापायता मागीर ना जाल्यार आं तूं वच बाय तेंगे थिंग वच बाबा सातान हय एक वराय बाबा तुमी खरेंच सातान बाबा रागा जायना काय हय एके मातशा बरो को कुयदाद कोराय रे बाबा तूं भिये नाका सातान बरे भाशा वाडोय रे ताका भिये नाका आनी केन्ना सांगाय एक अंकल आहलो मू सातान म्हणलो दोतोर त्याच सेवा केलोलो एक तेच म्हळ्यार हा बाबा बरें कोताय तूं व्हराय ताका उरलो फॉर्मेलिटीज कितें करपा आय त्यो हांव सगळीं कोता पुलिशें कितें सांगून तें हांव सगळें करता बाबा जाल्यार आमी ताका सांगलें तूं आयचान घेवन वच बाय बरें को वच बाय हा बाय गो तूं भिये नाका सातान आमी ताका बरे भाशेन पळयतले बरें कोचाय बरें बाबा को. तेका मामी डॅडी ना बरे भाशा हाडल्या बरो बाबा कितें जालें हे सगळे म्हजे सवय कित्याक गरोंक जाय आसलें देवाची येवजण बाय ती पूण म्हजी सवय कित्याक संवसार खूब लांब आसा बाय आनी तातूंत जिन्सा भाशेची मनशां तूं खूब नशिबोन तुज्या जिवितान कोण तरी बऱ्या मोनाची मनशां आसात म्हणून आनी म्हजी राणी तुका सांगता तुका तर मामी डॅडी तुज्या जिवितान आसलेली न्हय पूण देवाची कशी बाय जे देवाक जाय ते आमकां मेवना न्हय पूण पळय तुका नवी मामी दाणा मेवल्यात जाणा बाय तूं तरी नशिबोन तुवें तुज्या मामी डॅडीक पळोवन तुजो दाडा जाणा ह्या तुज्या दाडाक मामी डॅडी आश्रमान सोडून गेलेली
शेतालो बाय शेतालो कोणाक तरी मामा ती दाडा म्हणो तूं म्हाका म्हणटलें न्हय दाडा म्हणटलें न्हय बाय आमकां एक बास दी की तू सदांच खुशाल आसतलें आनी केन्नाच दुखी रावचें ना म्हणून होय हा तुमकां बस दिता खरें तूच मोजी या पुरबाय तूच मोजी खुशालकाय तुझे भायर आनी दुसरो ना बाय तूच मोजी माय पाय आदारानी गोठाय आणि कांयच का तूच म्हाका जाय चोंतोर आमी चलया गोडे आमचे ताणया तोडीर पावयतलो तारया देवा फुडे तोरया मोगताचो कोरया आनीक आमचे जिवीत सारया आनीक आमचे जिवीत सारया हॅपी न्हय बापरे सातान कशें आहे आगो बाय कशें आहे आवड अंकल तू कसं आसा वळखता दोतोर आयुर्वेदीक सांतान अंकल बाय हे तूक ती बरी कोताय मुगो बाय होय अंकल ती म्हाका सारकीच बोली कोत्तात होय त्याच जाल्या बायला पीड आलतो भायर उडयचो हा भायर उडयता बिनाका कितें म्हणला सातान कितें हाडला ना काय ना ना थोडे पीड पुंजयता रे हेसान गॅस चड वयता सारकें आसा जाल्यार आमगेर थोडे हाडून दी गॅस मारक घालता रे ताका लागून बाय चयला कोण येल तो चयला हो चय कोण येता चय चयला ग्रँडपा होय आज बाप कितें जालें ग्रँडपा बाय म्हाका कांयच जावंक ना बाय पूण म्हाका देवान खास लायल्या बाय होय म्हाका देवान खास लायल्या बाय ताका एक सायकल दिल्या पेदाल बडोली ती घेवन भोंवतो आतां हय यो अंकल बॉस ना बसोंक येवंक ना हांव हे फायलीन असले डॉक्युमेंट दिवंक आयलो कसले डॉक्युमेंट हे म्हज्या गिरेस्तकायचे डॉक्युमेंट फाल्यां म्हाका कितें जालें जाल्यार ही सगळी गिरेस्तकाय हांवें म्हज्या नातीच्या नांवार केल्या वाटकेल बाबा घे बाय घे बाय तेका दिनाका तेका हात कडकडटलो बरें गोडर बाय गोडर तुम्ही बरी करून रावात हांव येता बाबा अंकल होय तरे खंय वता आनी हे असले परिस्थिती नाका घे तेचको असो बनू पेदाल मान असो बनू येशियो या भितर ये भितर ये सालूजी नाका दे भितर ये जाणा सालूजी तुवें तुज्या नेणारपणान जायतीं आडकां नाटकां केलीं आसतलीं सांग तुजी बायल सोंपली तुजो पुतूय सोंपलो पूण तातूंत ह्या म्हज्या बायचो कसलो गुन्यांव सांगा सादान असो कसलोच गुन्यांव ना नाहलो बाब तेजो देवान तुका खास नायना जाय पूण म्हणटात न्हय चूक आमी सगळींच मनशां आदारतात थोडे फावटी नेणार जावन आदारतात आयज हांवें तुका ह्या म्हज्या घरांतलो भायर घातलो जाल्यार हांव जाणार जावन परत एक चूक आदारतलो आनी ही चूक हांवें आदारली जाल्यार तुका दिसता देव आमकां बक्षितलो मोगाच्यानो तुम्ही आमची पार्थ आमकां बक्षितलो मोगान पडयलें म्हणून काळजांत हांव एंथनी द्यांबाजी आनी ताचे कलाकार ताचे सांगाती सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.